घेऊया 821 पेज नंबर 10 821. नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकाचे प्रितोमे होय देवाचो गीत गाया नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकाचे प्रितोमे होय देवाचो गीत गाया परमेश्वराच्या माना गीता परमेश्वरा वाखाणा शेकाचे प्रितोमे होय देवाचो गीत गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो युगार तुमकां आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मेर्सियाना फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरया कोसेसांव फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता ताचे पासत आमी मागुया. आमचे फिरगोजीची 400 वर्सांची समरमणी हाची तयारी जावपाक आसा ही तयारी बरे भाशेन जावंक मागुया. फिरगोज गवळीक सभा नवी करपाची पद्दत ह्या दिसांनी चालू आसा जी सगळीं जाणां ही तयारी करूंक येतात आनी तांकां तयारी करूंक आदार दितात तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आमकां बरी गवळीक सभा फावो जावंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणींनो देवा वाटेन जरी तर आमी एक पावल मारलें देव आमचे वाटेन 100 मारता जाल्यार आमच्या भावार्था वरवीं आमी देवा मुखार येता तेन्ना आमकां जें कितें गरज तें आमी मागिनासतना पासून देव सगळें जाणा. होच विस्वास धरून हे मिसाचे भेटेन भाग घेवया आनी आमची सगळीं चिंतनां आमचे सगळे आवंडे देवा मुखार आमी दवरुया. आनी जायते पावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरचे बदलीक ह्या संवसाराचेर आनी संवसाराच्या मनशांचेर आनी संवसाराच्या वस्तूंचेर घोडये पाती येवन रावल्या आनी सांडल्या. असल्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारूक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी भजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी अबशालोम चिंतूंक नासलोले घडणे वरवीं दाविदाच्या मनशाच्या हातान पडलो. एका कोचोराचेर बसून अबशालोम वेतालो तेन्ना तो कोचोर एका व्हड रुखाच्या खांद्यांनी रिगलो आनी अबशालोमाची तोकली त्या रुखाक शिरकोली आनी तो स्वर्ग आनी संवसारा मदें उमकोळटालो. इतल्यान तो बसलोलो तो कोचोर फुडें गेलो. कोण एकल्यान हें सगलें पळयलें आनी जोआबाक वचून सांगलें, अबशालोम एक रुखार उमकोळोन आसा तें हांवें पळयलां. तेन्ना जोआबान आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी ते अबशालोमाच्या काळजाक तोपले. तो उजून जितोच त्या रुखार उमकोळटालो. 2 दारवट्यां मदें दावीद बसून आसलो. राखणदार वण्टी वेल्यान दारवट्याच्या पाठसार चडलो आनी थंयतान ताणें आपले दोळे वयर उबारले आनी धांवीन येता तो एक मनीस ताका दिश्टी पडलो. राजाक उलो मारून त्या राखणदारान ताका ही खबर दिली आनी राजान म्हणलें, एकलोच आसा जाल्यार तो बरी खबर घेवन येता. फुडें राजान म्हणलें, कुशीन सोर आनी हें थंय उबो राव. म्हणटूच तो कुशीन सोरलो आनी थंयच रावलो. इतल्यान एक कुशींत पावून सोरलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या राजा, तुका बरी खबर हांवें हाडल्या, कित्याक तुजेर कळपळतले तांच्या हातांतलो सर्वेस्परान तुका सोडयलो. राजान कुशिता कडेन खबर काडली. म्हजो भुरगो अबशालोम बरो आसा मो? कुशितान सांगलें, म्हज्या राजाच्या दुस्मानाक आनी तुका वायट करूंक कळपतल्यांक ह्या तरणाट्याक घडलां तशें घडो. हें आयकून राजाक शेळो घाम सुटलो आनी दारवट्या वयर आसलेल्या कुडांत वचून दुखांच्यो जोरी करून तो रडूंक लागलो. तो म्हणटालो, म्हज्या पुता अबशालोमा, पुता म्हज्या पुता अबशालोमा, तुजे सुवातेर म्हाका मरूंक कोण दीत? अबशालोम म्हज्या पुता. जोआबाक खबर धाडली. अबशालोमाक लागून राजा रडटा आनी विलापता. हे परी सगले फौजीक त्या जैत्याच्या दिसा सगलें दुखूच जालें, कित्याक राजा आपल्या पुता पासत रडटा म्हूण फौजेक खबर पावली. आनी हार घेवन लोजयेन घरा परततात त्या लस्करां परी ही फौज गुपचूप शारांत परतून गेली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. सगलीं म्हणुया, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळदिलो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावतां.
जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब: म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तुजे बगोर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. जबाब: म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा, उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब: म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. उद्गार. सर्वेस्परा, सोय सोय. सर्वेस्परा, सोय सोय. सर्वेस्परा, सोय सोय. सर्वेस्परा, सोय सोय. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बळिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्परा, सोय सोय. सर्वेस्pera, soy soy. सर्वेस्परा, सोय सोय. सर्वेस्परा, सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्गू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. जेजू परतून वड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची व्हड उरपोंच ताचे सुरशीं एकठवली आनी तो दर्याचे धडेर आसलो. तेन्ना जायरूस नांवाचो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताणें ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातान जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो, पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरीं जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची झर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर सरून गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वडोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवतणी नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय?
पूण जेजून तांणी म्हणलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात धर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतच जेजून गडबड जाता तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गडबडटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, थालिथा कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. आनी लोक अजाप जावन भारी थोटाकलो. आनी कोणाकूच हें गोमोवना जावंक ताणें जडजडीत फर्मायलें. आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें भाव भयणीनो, आयज व्हडलीं वाचपां आनी आयचो संदेश काय बरो आसा. ह्या आयच्या आख्ख्या संदेशांतलें भोव करून जी पेकोवणी आनी जिवीत जेजू दिता, तशेंच आयचें पयलें वाचप घेवन भुरगीं आनी आवय बापूय हांचे मदें एक खोल संबंद आनीक वागणूक आमकां दिसती पडटा. आमी आयच्या पयल्या वाचपान दावीद आनी ताचो पूत अबसलोम हांचे भितरलो हो थोंटो कालच्याय दिसाक आमी हें वाचप आयकलां. कशे भाशेन दावीद आपूण राजा जावन आपल्या पुता कडलो पडून वेता. दाविदान सगल्यांचेर झूज मांडलें, सगल्या राजांचेर ताणें जैत व्हेलें. पूण आपलोच पूत जेन्ना आपणाचेर आड उठलो तेन्ना ताका कांयच वायट करिनासतना तो आपूण पडून गेलो. एक बापूय जो आपल्या पुताचो इतलो मोग करता की पूत वायट जालो आसतनाय ताका परतून वायट करना. बगर आपणाची आख्खी परिस्थिती एके भाशेन देवाच्या हातान घालता. आनी आयच्या दिसाक आमी आयकता कशे भाशेन अबसलोम दाविदाचो पूत जो आपल्या बापायचेर आड गेलो ताचें सवें कितें जालें. कोणेंच घडये ताका मारूंक ना, पूण एके भाशेन सृश्टी ताचेर आड उठली. जें कोचोर म्हणल्यार धाकटेंशें गाडूं ताचेर बसून वेतालो तें झाडांनी गेलें. दुसरे वाटेन झाडांनी ताका धरलो ताचे गोमटीक आनी थंयसर तो हारोन उरलो. आनी त्या उपरांत ह्या मनशान ताचेर भालो मारून ताका मारून उडयलो. दाविदाचे फौजेन ताका मारूंक ना, दाविदानूय मारूंक ना, बापायन कांय वायट करूंक ना. पूण जो पूत आपल्या बापायचेर आड गेल्लो आनीक सुदरोंक सोदिनासलो ताचो शेवट जालो. दुसरे वाटेन आमी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता जायरूस आनी ताची धूव. जायरूस बापूय आनी बापायक आपल्या ह्या 12 वर्सांचे धुवेचें पडलेलें आसा, कित्याक ती मरणाचे तणेर पावल्या. आनी तिका वाटावंक ताच्यान तो देव मंदिराचो अधिकारी आसतनाय ताच्यान कांयच करूंक जायना. आनीक आपूण खालती जावन आपले धुवे पासत खालती जावन तो जेजूशी गेलो. कित्याक ताणें आयकलां जेजू जायते जाणांक बरी करता, आपलेय धुवेक बरो करतलो. पूण आपूण जावन खालती जावन जेजू मुखार वेता आनी मागता, म्हजे धुवेक ती मरणाचे तोणीर पावल्या, तिका वाचूं दी, ताका जिवीत रावूं दी. तिसरी आनीक एक धूव जिका जेजून म्हणलें, धुवे तुजी पातकां तुका भोगतलीं, तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली, तुज्या ह्या पिडेंतली मेकळी जा. देवाची धूव आनी देवाची भुरगीं. भाव भयणीनो, आमचे आवय बापूय हो आमचो देव आमकां जेन्ना आमची भुरगीं म्हूण मानता तेन्ना
आमचें सगळें बरेंपण आसा तें करता. पूण जायते पावटी भुरगीं घोडये देवाचेर आड वेता, आपल्या आवय बापायचेर आड वेता, तेन्नाय जायते पावटी आमचे आवय बापूय सोंसतात. जाल्यार तेच बरोबर देवाच्या हातान जरी तर आमी आख्खी परिस्थिती घालता जाल्यार तें कशे भाशेन सुटावें करचें तें देव जाणा. थोडे पावटी जें कितें देव करता तें आमकां बरें दिसचें ना. जशें दाविदाक बरें दिसूंक ना आपल्या पुताचो जीव गेलो म्हूण. तो रडलो आपल्या पुता पासत. जो पूत ताचेरूच आड गेल्लो ताचे पासत दावीद पातशाय रडलो. जायरूस जेजू मुखार जो सोरपटून ताचे लागीं मागतालो, जेजून जेन्ना आपली धुवेक बरी केली आपले पत्नी बराबर तो खुशाल जालो. जाल्यार ही धूव जी 12 वर्सां रक्तपाट सोंसून आसली, आपणाक दिल्लें बरेंपण घेवन ती खुशाल जालीच. जाल्यार आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. आमच्या आवय बापाय बरोबर आनी आमच्या भुरग्यां बरोबर आमी बरे भाशेन जिवया. देवाक मानता तसलें जिवीत. आनी जें कितें आमच्या जिवितान जावं आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांच्या संबंदान वा आमच्या आनी आमच्या आवय बापायच्या संबंदान जें कितें सारकें ना, देवाक मानना तसलें आसा तें सोडुया आनी बरें करुया. हेंच करूंक हे भेटेन आयज आमचें जिवीत ह्या उंड्या सोऱ्यान बापाक उबारुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचेर उंड्या सोवे तुझ्या उदारपणातून आमकां पुत्र भेटयता. प्रितुमीन दिलान मनशाच्या तुझ्या उदारपणात आमकां दाखवाचो सगळो तुका भेटयता. दाखवलें दिला मनशाच्या भावरांतलो तो आमकां आत्मीक पिवण जाता. म्हज्या भाव भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमी तुजीं चाकरां तुजे वेदीचेर ही देणी हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बापा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात आमचो देव आमचो मोग करता आनी आमचें ताका पडलेलें आसा. देखून आमी सगळें आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडानी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमच्या चुट्टी आनी कास्त हाडीन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय हें तुजें देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार फिरगोज गवडीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणे सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसा मागल्यान तुजो मोग चाखूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय तर सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा
पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार संपोरिया तुमचे संगती हांव आसा. संसार सोंपोरिया तुमचे संगती हांव आसा. बापा तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बळान सोंपे ते सगळे सगळ्यांक म्हजे गोवार जाया. संसार संपोरिया तुमचे संगती हांव आसा. संसार संपोरिया तुमचे संगती हांव आसा.